वाद आले तर वा नाही तर दिसता आता कोण सांग शिड्याचो उत्सव हो आनीक सगळी कितलींशीं वर्सां आमी येताय देवीचें दर्शन घेवपाक आनीक हें बरपण आमकां सगळ्या बाळ्ळीकारांक आनी आख्खे केपेंच्या मतदारसंघाक मागताय होच एकवट हें देवस्थपण हें भक्ती आमचे मदें सदां आसची आमच्या सगळ्या गांवच्या लोकांक सगळ्या भाव भयणांक बरें एकवटान राखचें सांबाळचें बरें आमच्या धंद्याचेर वावराचेर आमच्या भलाकी बुद्धीची देवीन आमच्या सगळ्यांक राखचें आनी सांबाळचें हो एकवट हें भावपण आमच्या मदें सदां राखचें म्हूण मागता आनी सगळ्यांक देव येयले तांकां देव बरें करता. शिड्योत्सव कशें करून तुमी शिड्योत्सव सेलिब्रेट करता? आयज वार्षिक आमचो श्री शांतादुर्गा बाळ्ळीकानी श्री शांतादुर्गा बाळ्ळीकारीण देवीक नमन करून आनी आयज जो आमचो वार्षिक शिड्योत्सव आहा तेजो आयज आमचो मेन उत्सव. आमची जात्रा 9 मार्चान स्टार्ट जाल्ली ती 13 मार्चा सोंपपाची अशी 5 दीस आमची जात्रा आसता. तेतून भितर जी मेन जात्रेचो उत्सव आसता तो म्हळ्यार शिड्योत्सव. ही जात्रा शिड्यो म्हणूनच वळखली जाता की गोंयभर तशी गोंयची भायर आमचे जे पळय भाविक आहात महाजन आहात ते गोंयां आसात तशेंच कर्नाटकांत कारवार थंय आसात पुणे आसात बेंगलोर आहात ते सगळे लोक ह्या शिड्योत्सवा निमित्तान येवप जातात. आनी आयज आमगे कितें आसा आयज आमगेले जे गडेत्सव म्हळ्यार शिड्योत्सव म्हळ्यार गडेत्सव ह्या गडेत्सवाक आयज आमगेलो मेन हें आसलो तो आमचो गडो लाटार काडटात आनी हो गडो जो लाटार काडटात आमचे जे ल्हान भुरगे आसतात तांकां ल्हान आसतना एक गड करप आसता म्हळ्यार देवा भेटयल्ल्या भशेन आसता तशें गड म्हणून आसता. तांकां पोटां तोपतात सुयेन
आनी जो पळय आमचो मेन गडे असतात एक गडो आमची शांतावर्गा बाळ्ळीकरीण देवस्थाना मुखार लाटार काडटात आनी दुसरो गडो आमचो कुनेश्वर देवळाचे मुखार आसता लाटार काडटात जो अजुनूय काडचो आसा सध्या आमचो शांतावर्गा बाळ्ळीकरीण देवस्थाना मुखार आसता गडो जाल्लो आसा आतां रोखडोच आमी त्या गड्याची हेका वतले म्हणटकीर हो उत्सव बरो धूमधडाक्यान आमचो हांगा मनयल्लो जाता आनी सगळे लोक भावीक मुद्दम करून हांगा येतात आमचे गड्याचे आशिर्वाद घेवपाक आतां आमचे गड्याचे आशिर्वाद चालू आसात ते आनी 1-2 वरां तरी आमचे कौल दिवप चालू आसतलो तसोच मागीर सकल कुनेश्वरा देवळा मुखारय तो गडो आमचो कौल दितलो थंय मागीर लोक हांगच्यान थंय कौला वतलो मागीर आयज सांजेर आमची देवी सगळी घरवय भोंवपाक वता रातची जी 8:30 भायर सरता ती रातीन 10:30 परत येता ती देवळाडेन येना ती वज्रेश्वर देवळाच्या मुखार तिजें एक स्थान आसा त्या स्थानार ती आज रातीन रावपाची आमी बी भावीक म्हाजन हे गडे आमी सगळे आयज रातीन थंयच रावपाचे आनी सकाळीं मागीर वाजत गाजत गुलालोत्सव करून आमी देवी देवळां हाडटले तेजे नंतर आमच्या हांगा सांजेर गळकामाची घराणें जातलें आनी तेजे नंतर आमची जात्रेची सांगता जातली की तेमी सगळ्यांनी कौल घेवचो आनी फाल्यां फुलाराकय उजेर लावची. शिडियोत्सव कसे सेलिब्रेट करता आनी वर्सां वर्स तूं येता कितें दिसता हो गांवचो शिडियोत्सव म्हणतो दर वर्साक बायणी शांतादुर्गा बायणी कडेनचो शिडियोत्सव जाता आनी सकाळ फुडें आतां ऑलरेडी कंप्लीट जाल्लो आसा आनी खऱ्या अर्थांनी त्या शिडियोत्सवाक जितली भावीक जे आमच्या ह्या भागाचे लोक आसात किंवा आख्खी गोंयची लोक जे येतात आणि जो ज्या पद्धतीन परंपरा आसा शिडियोत्सव निमित्यान जेन्ना एक जागृत देवस्थान बरी परंपरा आनी जेणे करून पयसल्यान लोक आयज न चुकता म्हणटा अशें आज येता देखीच हांव सगळ्यांक शांतादुर्गा बाळ्ळीकरणीच्या नांवान सगळे जे लोक हांगा भावीक येयल्ले आसात तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी जी आमची परंपरा जी अशी जी आसा जी आतां आयज जर पळयत बाळ्ळी पंचायत बाळ्ळी ह्या शांतादुर्गा बाळ्ळीकरणीच्या बरोबर असंख्य फातर्पेकान देवस्थान असंख्य फातर विठ्ठल भगत त्या भागांनी सगळे आमचे एक धार्मीक स्थळ अशें हे जाल्लें आसा जशें फोंडें म्हालाक कशी एका पर एक देवळां आसा तशेंच एका पर एक देवळां आमच्या ह्या भागांत आसा आनी प्रत्येक देवळां तुम्ही पळयल्यार कळटलें जी आपण कमिटी आसतली किंवा महाजन सभासद आसतले सगळे वांगडी आसतले तेमी सगळ्यांचे आनी सगळ्यांचे हेजी सहकार्य म्हणटा अशें बरें भव्य अशी देवळां सगळीं बांदली आसात हांगा सुद्दां बाळ्ळीकरण सुंदर अशें एक पळोवपाचें अशें देवूळ हे केल्लें आसा आनी हो शिडियोत्सवचो जो उत्सव आसा तो खऱ्या अर्थांनी पारंपारीक गेल्या अनेक वर्सांची परंपरा आसा त्या टायमार इतले सकाळ फुडें उठून लोक येतात तर आनी पयलीं हांव सगळे जे लोक हांगा येयल्ले आसात तांकां सगळे भाविकांक शुभेच्छा दिता आनी तांची सगळ्यांची मनोकामना पूर्ण जावची दिता. सर आनीक हें आसलें की हें धार्मीक स्थळ आसा हें पर्यटक स्थळ जालें कित्याक देवूळ खूब आसात ही एक लास्ट टायम हें आसलें हांवें सुद्दां म्हाका थोडोसो काळ डेप्युटी सीएम म्हणून जेन्ना टायम मेळ्ळो तेन्ना सुद्दां हांवें खुबश्या देवळांचो परिसर आसा उदाहरणार्थ आतां फातर्पेकरीण देवस्थान आसा तेचे 5.5 कोटीचे 5.5 कोटीच्या कामाची गुजरात आसा तशाच बाकी देवळांत सुद्दां जेच्या कडेन प्रपोजल एरिया ताका आमी सहकार्य केल्लें आसा इतले खातीर की पर्यटन स्थळ म्हणल्यार आमच्या ट्युरिस्ट येता गोंय म्हणजे ट्युरिस्टीक म्हणजे पर्यटन राज्य तेन्ना अनेक पर्यटक हांगा येतात तेन्ना पर्यटकांक हे बिचीस किंवा आनी बाकी सगळ्यो गजाली बरोबर अशें धार्मीक स्थळ म्हळ्यार देवळांनी किंवा चर्चीनी किंवा आनी अशें मस्जिदीनी किंवा अशें म्हणजे खास करून
देवळान म्हणजे अशें येवपाक मेळपाक जाय. धार्मीक स्थळ म्हणजे पर्यटकाक हांगा येवचे ताका साधन सुविधा उपलब्ध जावची ह्या आमकां दिसता. आनी जे देवळांचो प्रपोजल म्हणजे टायमार आयिल्लो तांकां संपूर्ण पाठिंबो असो प्रमोद सावंत सरकार जे आसा आमचे ते सदींच धार्मीक स्थळांक प्रोत्साहन दिता. आतां मुद्दम पळयात तुमी म्हालसा देवस्थान आसा ताका आर्कायव्ज डिपार्टमेंटान खुबसो पयसो खर्च केला. सप्तकोटेश्वर देवस्थान आसा ताका आनी गव्हर्मेंट सहकार्य केल्लें आसा. आनी खुबशीं देवळां आसात जेणी तेजें पुनर्जीवन हें करपा खातीर आज सरकारान फुडाकार घेतलो आसा. फुडाकार सरकार तितलेंच हेणी फुडें आसा की जे देवळां आसात ते कालांतरान काही हें जाल्लें आसात त्या देवळांक परत पुनर्जीवन जावचें आनी थंय बरें पर्यटन स्थळ जावचें अशे पद्दतीन सरकाराचें काम चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर सोयरू कुमारपंत.